रावात आणि पळयात खण प्रश्नाचेर सकारात्मक उपाय काडटले। गोयच्या खाण प्रश्नाचेर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटला। हो विषय सोडवपाक थोडोसो वेळ दिवचो अशें प्रमोद सावंतान लोकांकडे मागला। पळयात पुराय बातमी। लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान निकतीच सुरवात केली। भाजप दोनूय सीटां जिखून येतलो असो विश्वास सावंतान उक्तायला। हाचोच एक भाग म्हणून नव्या मुख्यमंत्र्यान मुरगांवाक भेट घेवन भाजप कार्यकर्त्यांकडेन चर्चा केली। त्या उपरांत ताणें दामबाब आणि लक्ष्मी नारायणाक गाराणें घाले। नगर विकास मंत्री मिलिंद नायक ह्या वेळार ताचे बरोबर उपस्थित आशिल्लो। मायनिंग अफेक्टेड लोक किंवा मायनिंग अफेक्टेड लोकांची म्हाका सगळी त्या मतदारसंघाचो असल्या कारणान सगळ्यो समस्या म्हाका खबर आसा। आमी मुख्यमंत्री पदाचो पदभार सांबाळ्या उपरांत तो विषय जो आसा हो अभ्यास करपाक सुरू केला ऑलरेडी। ह्या प्रेजेंट आशिल्ल्यो सगळ्यो केसीस एकत्र करून तांचो अभ्यास सुरू केला। म्हाका खात्री आसा जाता तितक्या बेगीन तेजेर पॉझिटिव्ह निर्णय जो आसा तो जाता तितक्या बेगीन येतलो। थोडोसो वेळ जो आसा सगळ्या लोकांनी म्हाका दिवचो। तो जर वेळ मेळ्ळो आसत नक्की तेजेर पॉझिटिव्ह सोल्युशन येवन सुरळीत रित्या कायद्याच्या प्रक्रियेत बसून मायनिंग सुरू करपाचो हाचो विचार आसा। त्या खातीर एक्झॅक्टली कितें करता हांव आतां सांगना, वेट एंड वॉच। हाची पर्पज विजीट हांव आमचे वास्कोचे आमचे मंत्री बाब मिलिंद नायक हांकां मेळपाक ताच्या मुद्दामून घरा कडेन आयिल्लो। हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत पयलीच फावटी वास्कोन आयलो म्हटल्या उपरांत एक तर ताका मेळपाक आमचो कालू सालमेदा हेका मेळपाक एकंदर सावथ गोवाचे इलेक्शन हो विशय तकलेन घेवन प्रमुख कार्यकर्त्यांच्यो भेटीगाठी घेवच्यो ह्या उद्देशान आज हांगा थरयलो। त्या निमित्तान लक्ष्मी नारायणाचें दर्शन जालें, गणपतीचें दर्शन जालें। आमच्या ह्या मुरगांव मतदारसंघातल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची सगळ्यांची बैठक जाली आणि कार्यकर्त्यांचो उत्साह जर पळयलो ह्या तालुक्यांतल्यान आमकां मोठी लीड जी आसा ही अपेक्षीत आसा आणि ती निश्चितच मेळटली। सगळे जाण परत एकदा मोदीजीक सत्तेर हाडपा खातीर सगळे मोठ्या प्रमाणात सगळ्या लोकांचे सहकार्य आमकां मेळटलें। सगळे कार्यकर्ते नेटान कामाक लागला। प्रचाराच्या कार्याच्या निमित्तानूच ही विजीट आशिल्ली। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले।